योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. फाल्यां जातली 53वी आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची सांगता. सुवर्ण मयुराचो कोण ठरतलो मानकरी, चित्रपट मोग्यांक लागला उत्सुकता. G20 ह्या शक्तिवंत गटाचे भारत करतलो प्रतिनिधित्व. ह्या संधीचो पुराय लाव घेवचो, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे आव्हान. रात्या बारीक पावसा उपरांत फाल्यां मेरेन गोंयांत पळोवपाक मेळटलें ओलें वातावरण. 29 तारखे उपरांत हवामान जातलें सुकें. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आयोजीत जावपी G20 संबंधीत साबार कार्यावळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन जाहीर केल्यात. ह्या काळात संवसारांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक भारतांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांक भेट दितले. G20चे अध्यक्षपद आमकां एक व्हड संद म्हणून आयल्या. हे संदीचो आमी पुराय उपेग करून संवसाराच्या फायद्याचो आनी जागतीक कल्याणाचेर लक्ष केंद्रीत करपाक जाय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आपल्या म्हयनाळ्याच्या मन की बात रेडिओ कार्यावळीत सांगले. पळयात. संवसारांतल्या 2/3 लोकसंख्येत G20 संवसारीक वेपाराचो 3/4 आनी संवसारीक GDPचो 85% वांटो आसा. भारत 1 डिसेंबर सावन इतल्या व्हडल्या बळिश्ठ गटाचे अध्यक्षपद सांबाळटलो. आझादी का अमृत महोत्सवाच्या काळात भारताक हे अध्यक्षपद सांबाळपाची जापसालदारकी दिल्यान ताका आनीक एक खाशेलें म्हत्व मेळ्ळा. एक धर्तरी, एक कुटुंब, एक फुडार हो विशय वासुदेव कुटुंबकामाचेर आमची वचनबद्धताय दाखयता अशें प्रधानमंत्री मोदीन सांगले. साथियों, G20 की वर्ल्ड पॉपुलेशन में 2/3, वर्ल्ड ट्रेड में 3/4 और वर्ल्ड GDP में 85% भागीदारी है. आप कल्पना कर सकते हैं, भारत अब से 3 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से इतने बड़े समूह की, इतने सामर्थ्यवान समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है. G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है. हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है. चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है. हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है. आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में G20 से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों को आपके राज्यों में आने का मौका मिलेगा. मुझे भरोसा है कि आप अपने यहाँ की संस्कृति के विविध और विशिष्ट रंगों को दुनिया के सामने लाएंगे. और आपको ये भी याद रखना है कि G20 में आने वाले लोग भले ही अभी एक डेलीगेट के रूप में आए, लेकिन भविष्य के टूरिस्ट भी हैं. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. भारताच्या 53व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या सोंपेंतर लेगीत हीच उमेद पळोवपाक मेळटा. भारतीय आनी आंतरराष्ट्रीय सिनेमाच्या मेजवानीत समारोप जावच्या एक दीस आदीं लेगीत प्रतिनिधींची मनरिजवण करपाक खंयच कमी पडोंक ना. फाल्यां समारोप सुवाळो. खंयच्या फिल्मांक सुवर्ण मयूर मेळटा हें पळोवपाची सगळ्यांकूच उत्सुकता लागल्या. पळयात. सिनेमा प्रदर्शना वांगडाच महोत्सव सोंपपाच्या एक दीस आदीं कलर एन्कोडिंग सिस्टमाचेर तेजस्वी मास्टर क्लासय दाखयले. आंतरराष्ट्रीय सर्तीच्या ज्युरीन ह्या इफ्फीतल्या कांय वेंचून काडिल्ल्या चित्रपटांची निवड करपा विशीं प्रतिनिधीं कडेन चर्चा केली. राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांचे दिग्दर्शक आनी निर्मात्यांनी आपल्या चित्रपटांची म्हायती मिडियाक दिली. अभिनेत्री आशा पारेखाचो ह्या वेळार उगडास काडलो. निमाण्या दिसा उणी प्रदर्शनां आशिल्ल्यान 53वो इफ्फी समारोप परफेक्ट नंबर ह्या सिनेमान सोंपता. आयज कार्निवाल परेडूय घडोवन हाडलो. तातूंत गोंयच्या एका खाशेल्या आनी पारंपारीक उत्सवाचें चित्रण केल्लें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो.
11 डिसेंबराक मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उक्तावण करपाचो तात्पुरतो निर्णय घेतला. पूण मोपा विमानतळाच्या उक्तावण सोहळ्याक प्रधानमंत्री हाजीर रावपाचो आशिल्लो त्याच्या हयकाराची वाट गोंय सरकार पळयता. प्रधानमंत्री त्याच दिसा आयुष हॉस्पिटल आनी संवसारीक आयुर्वेदा हाचे उक्तावण करपाची शक्यताय आसा अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. आयकात. मुख्यमंत्री दिल्लीत आशिल्लो आनी काल राती उसरा दाबोळे विमानतळार देवलो. सावंतान आपल्या दिल्ली भोंवडेविशीं थोडी माहिती दिली. दिल्लीच्या नगरपालिकेच्या वेंचणुकेत भाजपा उमेदवारांच्या प्रचारात मुख्यमंत्र्यान वांटो घेतिल्लो आनी केंद्रीय मंत्र्यांकय मेळिल्लो. आयकात. एक म्हणजे हांव कॅम्पेनिंगा खातीरच गेल्लो स्पेशली आनी दिल्ली 5 ते 6 कॅन्डिडेटांच्या वेगळ्या कॅम्पेनिंगाक वेगवेगळे कडेन कॅम्पेनिंग. त्याच्या व्यतिरिक्त फक्त सोनोवालजी आमच्या आयुष मिनिस्टर तांची भेट घेतली. तांची भेट रिगार्डिंग वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेस संदर्भातलो प्रोग्राम डिस्कस करपाक आनी आयुष वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाची डिस्कस करपाक. हे वखदां आजून 11 तारखेची कन्फर्मेशन येवंक ना, बट टेंटेटिवली 11 तारीख जावपाची शक्यता आसा. आयुष हॉस्पिटल आनी वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरो महाले. काल फोंड्याच्या विद्यावृद्धी किड्स नेस्ट स्कुलाच्या भुरग्यांनी शिक्षकांच्या आणि पालकांच्या मदतीन उदक हो विशय घेऊन सायन्स एक्झिबिशन घडोवन हाडलें. सगळ्या वर्गाचे मेळोन वट्ट 32 प्रोजेक्ट ह्या प्रदर्शनाक मांडिल्ले. सुमार 300 विद्यार्थ्यांनी ह्या प्रदर्शनाक वांटो घेतिल्लो. पळयात. आज हे आमचे विद्यावृद्धी स्कूल किड्स नेस्ट सांताक्रूज फोंडा गोवा हांगासर आमी वॉटराचेर एक्झिबिशन केलां, स्टार्ट केलां. आज ऑलरेडी जालें तें ओपन आणि हातून वेगवेगळे तरेचे प्रोजेक्ट्स आमच्या भुरग्यांनी केल्या. स्टार्टींग फ्रॉम ओरिजीन ऑफ वॉटर ते रेन आर्टिफिशियल रेन हाजे पासून म्हणजे टोटल 32 प्रोजेक्ट्स आसात हांगासर आणि खरेंच खूप बरे प्रोजेक्ट्स केल्ले आसा भुरग्यांनी. ताजेर ती सगळी जाण एक्सप्लेनेशन दिता. स्टँडर्ड 5th to 9th स्टँडर्डाची भुरगीं इन्वॉल्व आसा. जवळ जवळ 300 भुरग्यांनी हातून पार्टिसिपेट केल्ले आसा आणि हे प्रोजेक्ट इतले बरे आसा. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आसा तातून, मागीर एनवायरमेंटल बद्दल खुबश्यो गोश्टी क्लियर केल्ल्यो आसा भुरग्यांनी. मुद्दम आमी हे घडोवन हाडटा कित्याक उदका बद्दल हो प्रोजेक्ट घेवपाचें कारण म्हणजे उदका बद्दल भुरग्यांक एक सेन्सिटिविटी येवनी की उदक कशें सेव करचें. तांच्यांनी भरपूर स्लोगनूय दिल्ले आसा. सो ह्या एक्झिबिशनाक मुद्दम सगळ्यांनी पळोवपाक येवचें हांगासर अशें हांव सगळ्यां कडेन अपील करता. आमी भायल्या स्कुलांक सुद्दां इन्विटेशन धाडलां ऑलरेडी आणि फाल्यां जे ओपन आसतलें तें भायल्या स्कुलां खातीर, स्टुडंट्सां खातीर, की तांच्यांनी मुद्दम येवचें आनी हें पळोवचें एक्झिबिशन अशें हांव सगळ्यांक. हे एक्झिबिशन आज आनी फाल्यां 2 दीस आसा, पूण ओन्ली मॉर्निंग टायम 8:30 स्टार्ट जाता तें 1:30 मेरेन सोंपता, क्लोज जाता. सकाळींच आसता तें. हय 28 पर्यंत, सोमार पर्यंत. सो हांव सगळ्यांक अपील करता की मुद्दम येवचें आनी हें पळोवचें भुरग्यांनी कशें कितें केलां तें प्रोजेक्ट्स. खरेंच पळोवपा सारकें आसा. मुद्दम तुमी या. थँक्यू. Myself Swara Naik Mure and I am from school Vidyavruddhi. My standard is 8th and today I am here to highlight our today's event of science exhibition on the topic H2O water. As our headmistress, Ma'am Rukmi Dangi has given us the project about H2O water, we have performed a very well project about geothermal energy or geothermal power plant. As we all know that water is very important in our day-to-day life, and all have listened about Anna, Vastra and Nivara. But I think that Anna, Vastra and Nivara is incomplete without water. Because we cannot cook Anna without water, we cannot make Vastra without water, or we cannot build Nivara without water. My name is Riyaz Paul. I am from standard 5th and my division is B. So here we have made the project of origin of water and Panchamahabhuta, means how water came on earth. So here we have shown that 2 gases are mixing, which are hydrogen and helium, which led to the formation of oxygen. Then again we have shown hydrogen, which then led to the formation of water, means H2O. So in this process we have shown that asteroid came on earth, and while they came, comet also came with ice, frozen ice, which then melted and become water.
on earth, and this is how water came on earth. Myself Avni Gandhi, and we are the students of Standard 9th, and our concept is hydroponic cultivation. So from stone ages, traditional farming was done with the help of soil, but as generations passed, humans became more advanced, and as the population increased, there were lots of concrete jungles, so the fertile soil became less. And in order to overcome this, humans started hydroponic cultivation with no soil and less space. So hydroponic cultivation is growing plants without the use of a traditional medium like soil and using a nutrient-rich water solution, wherein these mediums range from clay balls, coco peat and sand. And some of the advantages of hydroponic cultivation are that they grow 40 to 50% faster than those grown in the soil. And also some of the examples of that, the plants grown in hydroponic cultivation are strawberries, cannabis, cucumbers, and they are as nutritious as those grown in the soil, and they do not require high levels of pesticides. So these are some of the points about hydroponic cultivation. Thank you. Greetings to everyone. My name is Pratik Shetty, and this is our project of rainwater harvesting. So, basically, rainwater harvesting is the collection of rainwater and the storage of it for future use. So, there are two types of rainwater harvesting. One is the rooftop rainwater harvesting and the ground level rainwater harvesting. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. पंडित वामनराव पिळगांवकर शिष्य आनी हितचिंतक परिवार गोंय आनी श्री दत्त पद्मनाभ पीठ श्री क्षेत्र तपभूमी गुरुपीठ कुंडय गोंय कला आनी संस्कृती संचालनालय गोंय हांच्या जोड पावलान पंडित परशुराम कामुलकार आनी पंडित वामनराव पिळगांवकर हांच्या यादीन श्री क्षेत्र तपभूमी सभागृह कुंडय हांगा 6वो संगीत समारोह सुवाळो घडोवन हाडलो. पळयात ह्या सुवाळ्याचे कांय खीण. चालू आसा ती ताणी हें केलें. संत म्हणजे जो दुसऱ्याचें बरें मागता, जो दुसऱ्याचें बरें करता, हे संत. नाजाल्यार फक्त हांवें भस्म लायलें आनी शाल घाली हे संत तशें न्ही ते. तो एक पेहराव. ब्रह्मानंद स्वामीन संत निर्मिती केली. आनी म्हाका कोणें विचारलें कितें तुमी वचत थंय देवळां मठ हें तें कित्याक. तर हांवें तांकां म्हणलें म्हाका खबर ना, पूण हांवें अशें जाणटेल्या कडल्यान संतां कडल्यान आयकलां की अश्यो खूब तपोभुमी जावच्यो, खूब अशे संत जावचे. कारण आतां तुमी पळयतात वर्तमानपत्रां वॉट्सॅप हें तें तातूंत 100 बातम्या पैकी एक बातमी बरी आसल्यार नशीब, सगळ्यो वायट बातमी तकली बाळपाच्यो. हांव ताका लागून चडशें पळयना ते. आज ते देहरूपाने आपल्यामध्ये नाही आहे, पण त्यांनी जी कला जोपासली, आपली गोव्याची पारंपरिक भजन कला जी आहे, ज्या भजन कलेचं संवर्धन त्यांनी केलं. पूजनीय सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांचे ते शिष्य होते आणि या शिष्याचं आज हा संगीत समारोह त्यांच्याच या पवित्र स्थानावर होणं म्हणजे त्यांचा हा मोठा गौरव आहे. भजन क्षेत्रातील वामनराव पिळगांवकर हे दादा होते. वास्तविक त्यांना त्यांच्या जीवनामध्येही दादा म्हणायचे. काल रात्री राज्यात जायत्या वाठारांनी पावस झडलो. आयज आनी फाल्यांय पावस पडो येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. उपरांत 29 तारखे सावन हवामान परतून सुकें उरतलें. फांतोडेर कांय वाठारांनी हलको दव आनी धुकें पडटलें. पळयात. 29-30 तारखेक हवामान परतून सुकें उरतलें, जाल्यार 27 आनी 28 वेर कांय वाठारांनी गडगडा सयत हलको पावस शिरशिरतलो. फुडल्या 4 दिसांक उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 25 डिग्री उरतलें. 27-28 वेर हलको पावस. 29 तारखेक हवामान सुकें. फांतोडेर कांय वाठारांनी हलको दव धुकें. आयचें चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फॉलो करा फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.